शिरगांवा खण व्यवसाय वेगीच सुरू करात। तळावे कोमुनिदादेचो खण उद्देगाक फुल सपोर्ट आसा। शिरगांव कोमुनिदादेच्या जाळवणदारांची ही उतरां। गांवांतल्यांक मात जॉब जाय, थळावे ट्रक आनी मशिनरी वापरची, तेंची अट। कांय दिसां आदीं शिरगांवकारांनी जातूंत देवस्थान समितीचो आस्पाव आसलो, तांणी आनी खणी नाकात अशें म्हणत शिरगांवचे प्रस्न जाग्यार घालचे आदीं शिरगांवां ऑक्शन सुरू करचें न्हय अशी सरकाराक शिटकावणी दिल्ली। पूण आयज त्याच शिरगांवच्या कोमुनिदादेच्या कांय जाळवणदारांनी बेगोबेग खणी सुरू करात, गांवचो फूल सपोर्ट आसा म्हूण सांगलां। आयकात तांचें म्हणणें। आमदारची बॉडी आनी कॉम्पोनंटान एक शपथ घेतली गांवचो विकास करपाक, जो गव्हर्मेंट आनी मायनिंग कंपनीज मेळोन तांकां आमी एक मेमोरेंडम दितले आनी आमची डिमांड जे आमकां वाचून दाखयता। फर्स्ट आमचो आसतलो बेकारी जी गांवांत आसतात ती एम्प्लॉयमेंटाचेर। सेकेंड आसतलो आमकां परमनंट जॉब आमच्या ट्रकांक आनी मिशिनरी, आनी आमकां गांवांक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचो। आनी फोर्थ सरफेस रायट इन द इंट्रस्ट ऑफ द कॉमदात ऑफ शिरगांव। फिफ्थ आसा रॉयल्टी। सिक्स्थ फंड्स दिवचे आमकां एड्युकेशन लेवल आमचे वाडोवपाक गांवचे। आनी मायनिंग जेन्ना चालू जातलें तेन्ना हे मायन कंपनीनी आमचे गांवांत डिफॉरेस्टेशन जाल्लें आसा ना न्हू तें आमचे मातशें झाडां रोवची जी फ्रूट दिवपाची झाडां। आनी हांव सारको कॉन्फिडंट आसा द गव्हर्मेंट एंड मायनिंग कंपनीज आमचे फुलफील करतली आमचे जे जेन्युइन ग्रीवेन्सीस आसात ते, आनी आमी सगळे मेळोन गांवचे लोक सपोर्ट करतले मायनिंग कंपनीज तेंचे मायनिंग बिजनस फूल स्विंग जावपाक। विश्वंभर गांवकारान जाल्यार शिरगांवकारांचेच आदले पत्रकार परिशदेंतले मुद्दे खोडून काडले। आयकात ताचें म्हणणें। आमचो जो एटॉर्नी आसा तेणी आमची लेटर हेड हांगासून ऑफिसांतून घेतली, तेचेर सायनी घेतल्यो आनी ती मिटींग प्रिसायड केली। आनी एक्झिक्युटीव बॉडीक आमकां तेणी कांयच सांगूंक ना आनी तेंच्यांनी आपले भशेन सांगलें। गांवच्या विकासा खातीर ते उलयले, ते तेंचे भशेन उलयले, पूण तितून कितें जालें सगळे उलयले आनी जो पर्यंत आमची कंडिशनां फुलफील जायना जी तेंच्यांनी मानली तो पर्यंत मायन चालू जावंक जायना, ऑक्शन जावंक जायना, तो पर्यंत ऑक्शन जावंक जायना असो तेंचो मुद्दो। आनी तो मुद्दो एक आमकां पसंद नासलो। तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटा तें मातशें हांव सांगता। ते कितें म्हणटात की मायनींग आसा तें कालच्या 70 वर्सान शिरगांवांत चल्लां आनी 70 वर्सान गांव सगळो लिजान आसा, देवूळ लिजान आसा, अमघाट लिजान आसा आनी सगळीं घरां लिजान आसा, 27 घरां सोडून। तर आतां नवे येतले पळय ते आमकां गांव लिजान आसल्या कारणान आमचेर सगळ्या अंदाजोनी करतले, आमकां गांव सोडून वयचो पडटलो, घातत सगळ्यांक घातत। हेचेर म्हाजें एक क्लॅरिफिकेशन आसा। अशें जर कोणाय पळय म्हाका तरी अशें दिसता की मायनींग लोकांचो डिमांड आसा, आतां सकयल गोंयचो डिमांड आसा। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट हो लोकलांक मेळचो, धंदो हो लोकलांक मेळचो। अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे बेकारी कितें प्रस्न आसा पळय ते सॉल्व करूंक जाय। तेच्या खातीर मायन बंद करपाची अजिबात गरज ना हे डिमांड मांडून तेचेर अटी घालून आनी ऑक्शन हे गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलां, आमकां रायटूय ना, डिक्लेअर ऑलरेडी जालें पेपरार, ते ऑक्शन जावं करूंक जायना हें शक्यच ना, गव्हर्मेंट ऑक्शन करतलोच। आमी अशें थंयलां आतां गव्हर्मेंटा कडेन आमी एक ब्रीफ दिवपाचें, सरकाराक दिवपाचें, सीएमाक दिवपाचें की फाल्यां मायनींग तुमी चालू करतले पळय तेन्ना लिजान पळय आमचें गांव आसा तो सेपरेट करचो, लीज एरिया डिलीट करची। आनी आतां आयकात उल्हास गांवकाराक। तांणी थोडक्यात शिरगांवचें वास्तव मांडलां। सरकारान हितून लक्ष घालून गांवच्या लोकांक चडांचो न्याय मेळोवन दिवचो म्हाजें एक आयज शेतां आमची गांवा वाटेन गांव सगळो पिड्ड्यार जालो, शेतां वाटेन शेतां पिड्ड्यार जालीं, तेजो बेनिफीट आमकां कांयच शेतां आसून ती गांवां ना। 1854 जी सर्वे जाल्या ती सर्वे हाडची आनी ह्या मायनिंग एरियेचेर सगळ्यांच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो करून दिवच्यो। आमचो मायनिंगाक विरोध ना, मायन ही चालू जावची, पूण सफेद रायटा खातीर आनी गांवांक बचावा खातीर
वळेत पेपर हाडून दिवचे तेणी. गोवा 365 खातीर महेश शिरगांवच्यान महेश गोवेकार.